सो पोगो रिझोल्युशन जे आसा ते आयज विरेश बोरकारान हाडले आनीक हे जे पोगो रिझोल्युशन आसा तेचे अशें मागणें आशिल्लें की गोंयकार कोण तो डिफायन करचो. म्हणजे आयज काल आमी रेसिडेंट सर्टिफिकेटीचेर सुद्दां जे गोंयान रावतात लोक 15 वर्सांचे जे रेसिडेंट सर्टिफिकेट गोंयान रावतात ते सुद्दां गोंयकारांची स्किमी बेनिफिट सगळे खातात. सो तेंचे अशें म्हणणें आशिल्लें की गोंयकार कोण तो डिफायन करचो. जाल्यार जेन्ना विरेश बोरकर उठलो उलोवपाक उठलो आपले रेझोल्युशन वाचपाक उठलो तेन्नाच सर खंय तरी सीएमान तेका आडयलो आनीक सांगलें हे जे रेझोल्युशन आसा ते रेझोल्युशन सभागृहान पावपाकूच जायनाशिल्लें कित्याक गोंयकार कोण तो ऑलरेडी डिफायन जाल्लो आसा. जेन्ना ऑलरेडी डिफायन जाल्लो आसा तेन्ना रेझोल्युशन अशें सभागृहान पावपाक जायनाशिल्लें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा. आनीक सर तेणे एक गॅजेटूय वाचून दाखयलो. तो गॅजेट सर 10 फेब्रुवारी 1995. हितून सर मजा कितें जाली की जे विरेश मागतालो म्हणजे विरेशाची जी कट ऑफ डेट आशिल्ली विरेशाचे म्हणणें अशें आशिल्लें 19 डिसेंबर 1961 हेजे पयलीं सावन जेची फॅमिली गोंयान आसा म्हणजे कोणाचे आवय बापूय आसूं कोणाचो आजो पणजो आसूं तेंकाच गोंयकार मानचे अशें विरेशाचे मागणी आशिल्ली. म्हणजे सर हे जे सगळें आसा ते आयज रेझोल्युशनाक तेणी घालनाशिल्लें पूण इतकी वर्स ते आरजीचे जे पॉलिटिक्स आशिल्ले ते ह्या डेटी वयल्यान सगळे पॉलिटिक्स आशिल्ले. पूण आयज सर सीएमान एक गुगली घातली म्हणू शकता आमी विरेशाक. सीएमान जी डेट सांगली जे आपले गॅजेट वाचून दाखयले त्या गॅजेटान जी सीएमान डेट सांगली जे डीड टू सर जो कायदो विरेश बोरकर आणि त्याची जी टीम आसा ती वाचताली तोच कायदो सर आयज सीएमान वाचून दाखयल्लो आसा. सो हितून सर सीएमाचेर सर आता आरोप फक्त इतलेच जाता सभागृहात हो सगळो बोवाळ चल्लो तो फक्त इतल्याक लागून की गोंयकार जे गोंयकार कोण ते तुम्ही डिफायन केले जाल्यार जो कोण रेझोल्युशन घेवन येवपी विरेश बोरकर जो आसा ते विरेश बोरकराक पयलीं उलोवपाक कित्याक दिवना ह्या हेजेर सर ह्या मुद्द्याक धरून सर आता सगळे विरोधकांनी बोवाळ सर असेंब्लीन चालू केल्लो आसा. येस सर. विशय जो आसलो अनएम्प्लॉयमेंटाचो तो म्हणटालो अनएम्प्लॉयमेंट खरेंच गोंयान आसा काय कितें सामकें हो एक विशय आसा. विशय कित्या खातीर तुम्ही म्हापश्याच्यान जर स्टार्ट केले शिवोलच्यान आमच्या गांवांतल्या आगरवाड्याच्यान जरी स्टार्ट केले सकाळीं तुमकां शेकड्यांनी लोक जेवणाचे डबे अशे हातीन घेवन रस्त्याच्या सायडीक उबे रावल्ले दिसतात. म्हणजे तितल्या लोकांचे पोट भरपाची ताक त्या एरियेन आसता म्हणजे तो एम्प्लॉयमेंट आसा. हो एक मुद्दो. दुसरो मुद्दो असो की इंडस्ट्रियल इस्टेट प्रत्येक तालुक्यान हाडली पण ती हाडटाना थळाव्या लोकांचे हावेस कित्या ते खंयच्या इंडस्ट्रीन काम करपाक पळयतात हाचो कोणीच विचार करूना. ताका लागून भायले लोक जे आहा त्या इंडस्ट्रीन काम करपा लागून थंय पावले. हो दुसरो मुद्दो. तिसरो मुद्दो असो जाला की नोकरी म्हटल्यार गव्हर्मेंट नोकरी अशी सरकारानूच एक चित्र निर्माण केला. खंयचोय मनीस सांगतलो की ऑटोमेशन जालें कॉम्प्युटरायझेशन जाल्या उपरांत सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या म्हणटा ती कमी जावपाक जाय. आमचे ती दर वर्सा तुमी वाडयता आनी तातूंतलो जो कॉन्ट्रॅक्टाचो जो भाग आशिल्लो आयज गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो जर कॉन्ट्रॅक्टर कोण जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट. गोवा गव्हर्मेंटा कडेन 15-20 वर्सां लोक कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करता आनी ताका कांयच फ्युचर हें सरकारान न्ही आमी जेन्ना उलयतात सरकारान पयलीं आपूण लोकांक नोकरी दिवपी हें जें पळय कितें इलेक्शनाच्यान जें कितें स्लोगन दिता आहात न्ही तें बंद करपाची गरज आसा. गोंयचो वर्कफोर्स गोंयचो पळय जो नवो तरूण आसा ताका आळशी करपाचो सगळो ब्लेम कोणाक बद्दल तो सरकाराक वता. कारण ताणें सगळ्यांक तुमकां नोकऱ्यो मेळटल्यो सरकारी नोकऱ्यो मेळटल्यो. सरकारी नोकऱ्यो कश्यो मेळटल्यो परमनंट. तूं एकदां भितर सरलो तुका काडपा मेळना. तूं काम कर न काम कर तुजो सॅलरी वाडत वता तुजो हुद्दो वाडत वता. सो हें सगळें जें पळय कितें वायट चल्लां तें हें लोकांक कॉन्ट्रॅक्ट पद्दत बंद करतली. कॉन्ट्रॅक्ट सरकारान बंद करपा जाय तें एक ओके. पूण हांव म्हणटा खाजगी लेवलाचेर जेन्ना सुरवातेक कोणूय नोकरेक वता न्ही तेन्ना तो कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसता. तो बरो जाता की ताका परमनंट करतात. सुरवातेक 6 म्हयने ताका नियाळटात ताजें काम बरें आसा काय पळयतात ताका वेगवेगळें काम दिवन पळयतात. हें खाजगी क्षेत्राचें काम कितें खाजगी क्षेत्राचें काम प्रॉफीट करप हें वायट न्ही. प्रॉफिटांतल्यान खाजगी कंपनी वाडटा. खाजगी कंपनी वाडली की तातूंत भितर यंत्रणा वाडटा यंत्र सामुग्री ते आनीक घेवंक शकतात. कामगारांक आस्पावन घेवपाची शक्ती तेंची वाडटा. सो चड लोकांक नोकरी मेळटा. सो एक मनीस जेन्ना खाजगी कंपनीन वता तो आनीक जॉब क्रिएट करूंक शकता आनीक ताजी क्रयशक्ती वाडटा. म्हणजे ताका पयशे मेळटात चड ताजो पगार वाडटा. खाजगी समिती एका वेळार 30 वर्सां पयलीं लोक सरकारी नोकरी वचनाशिल्ले कारण पगार कमी आशिल्ले. अचानक 5th पे 6th पे येत आयल्यान पगार वाडटा की लोकांक टिचर आयल्यो की टिचरी वतात. आज टिचरीक 80,000 सॅलरी आसा.
तांकां कामाचो दर वर्सा नियाळ जाता काय कितें, सरकारान जो जॉईन जाता तांच्या कामाचो आढावो घेतात काय कितें, हें आमचे कडेन जायना. हें केन्ना तरी करचेंच पडटलें, कारण इतले लोक पोसून घेवप, लोक निमाणें आंदोलन करतले. आमी सतत कर दित आसात, तुमी तुमच्या मर्जींतल्या लोकांक सरकारी नोकरी दितात, ते काम करनात आनी सरकारचो बोजो वाडटा. तूं एक बरो इन्स्टंट सांगिल्लो, सरकारा कडेन ग्रिव्यन्स म्हणटा तें खातें आसा, ताका एक सेक्रेटरी आसा, ताका डायरेक्टर आसा, तातूंत भितर येदे व्हडले कर्मचाऱ्याची फौजा. तरी आसतना लोक आपले वेगवेगळे कामां घेवन पुलिसा कडेन गेले जाल्यार पुलीस काम करनात. लोक वतात, CM जेन्ना पळय आयतारा सांखळे बसता थंय मुखार लायन लायिल्ल्या, हाजोर तुमचे ग्रिव्हन्स पळय जो विभाग आहा ते करता कितें, विधानसभेन जे ठराव हाडटात त्या ठरावाचे जाता कितें, हे सगळे प्रश्न. ठरावाचें जाता कितें म्हणजे आज वेन्झी वेगासान एक सादो मुद्दो मांडलो आनी तेणे एक कोइन्सिडन्स सांगलो की गेल्या वर्सा 25 जुलैकूच तेणें हो विशय उपस्थित केल्लो. खंय तरी बाणावलेन पेवर्स आसात ते वयर सकयल जाल्यात, तेका लागून लोक पडटात आनी जखमी जातात. सादो विशय, पेवर्स काडून घालपाक कितें अर्दो आदेश पुरवले, व्हडलें लांब आहा जाल्यार 1 दीस लागत खुपत. तो म्हणलो वर्सभरान सरकारान काय करूं ना म्हणून आतां 25 जुलय अंदू वर्सान परत आपूण काडटा, फुडल्या वर्सा आनी आपणाक तो काडूंक लावं नाका. म्हणजे सरकार काम कशें करिना. एक्झॅक्टली. सो सरकारान येदे व्हडले पळय जे कामगार कर्मचाऱ्यांची फौज निर्माण केल्या ते करतात कितें, हें सगळें PWD इतलो व्हडलो फोर्स, पोलीस फोर्स वाडटा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आनी बाकी डिपार्टमेंटान, आर्ट आनी कल्चरान तूं वचून पळय येदी व्हडली प्रजा कितें करता. एक टायमार ते बसपाक जागो नाशिल्लो, दिगंबरान सगळे लोकांक नोकऱ्याचो असो सुळसुळाट करून उडयल्लो. मागीर तिका कुडचड्या बिडचड्या खंय ट्रान्सफर करून मागीर ते ऑफिस खाली गेल्ले तेंच्यानी. सो हें जें सगळें आहा, इतले सरकारी फौज करून निर्माण करतात, कामां जायनात लोकांची आनी लोक करंदाय करीत आसात. दुसरो विशय जो पोगोचो आसलो न्ही, तो खूब टेक्निकल विशय आसा. टेक्निकल विशय म्हणजे आमी एक मानून घेवपाक जाय की असेंब्ली जी आसा, लेजिस्लेटीव असेंब्ली, इट हॅज इट्स ओन लिमिटेशन्स. कांय विशय असेंब्लीन आमी डिस्कस करूं शकनात, हे आमी मानून घेवपाक जाय. म्हणजे एक तुमकां फाटलें उदाहरण दिता आनी तेचे खातीर आतां सरकार हायकोर्टान सद्या हुमकळटा. मयेचे कस्टोडियनाचो जो प्रश्न आसा, इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी एक्ट, खंयचो जेन्ना कायदो हाडटा, इट्स ए इंटरनॅशनल लॉ. हय, तर तो कायदो हाडल्या फाटल्यान एक नोट आसता. हांवें आल्बन कुटोक विचारलें. आल्बन कुटो हो तेन्ना चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो आनी मागीर तो एडवायजर आशिल्लो गव्हर्मेंटाचो. तांकां विचारलो, सर म्हटलें हो कायदो कित्या खातीर हाडलो. तो म्हणून तुका नोट वाचपाक दिता. तेन्ना ते झेरॉक्स बिरॉक्स नाशिल्ले काडून दिवपाक, नोट म्हाका वाचपाक दिलो. तो म्हणपाक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें पळय आयला, तांच्यांनी एक फ्रेंडशीप एग्रीमेंट पोर्तुगाला कडेन 1975 केल्या आनी जे पोर्तुगीज लोक हांगा रावतात तेंची प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करपा खातीर हो कायदो करचो म्हणून तांची सूचना. आनी तेन्ना युनियन टेरिटरी आशिल्ली. हो इंटरनॅशनल कायदो पाकिस्तानान जेन्ना हांगचे लोक सोडून गेले, त्यो प्रॉपर्टी मुंबय आहा त्यो प्रॉपर्टी सरकाराच्या ताब्यान घेवपाक मेळना, कारण त्यो लोकांचे अजुनूय दावे थंय आसात. तांचे दावे कायद्यानुसार तांची वासलात लावपाची आसता. सो अशे तरेन हाका दिसलें ताका दिसलें इलेक्शनान घोशणा दिल्यो म्हणून जायना. तसोच आतां हो जो ते म्हणटा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, पोगो अशें म्हणटा, हाचें डेफिनेशन जाल्लें आसा. जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर 1963 सिटीजनशीप ऑर्डर जेन्ना आयली, जेंच्यांनी पोर्तुगीज सिटीजनशिपी खातीर ऑप्ट करूं ना ते लोक ऑटोमॅटीक इंडियन सिटीजन जाले. न्ही, पूण हे जे पळय कितें रेव्होल्युशनरी गवर्नन्स जे पळय मागता पोगो, तांचो एक ती पॉलिटिकल गिमीक आशिल्ली. पूण तातूंत भितर न्ही एक गोंयकारांचे उतफरके जे हालीं गोंयकार आपलें अस्तित्व सोंपता, आमी ना जातले, आमच्या गोंयान ना जातले आमी, ते 31 डिसेंबर काय 31 ऑक्टोबर म्हाका सारकें उगड आसना, 1964 ही कट ऑफ डेट आसा गोवन हें करपाक. एक्झॅक्टली. न्ही, हांव तशेंच म्हणटा, गोंयान भितर 3 पिढ्यो रावपी लोक हो गोंयकार सारकें. 61 ते म्हणटात आनी आज विरेशन म्हणलें 61 जो पळय कोण आशिल्लो तो गोंयकार. सो हें कित्या खातीर करंदाय करतात ते? ही करंदाय इतल्या खातीर करतात कारण लोकां भितर अस्वस्थता, भायले लोक येत आसात. तो कायदो आसा हे रुलींग पार्टी सांगपाक अपेक्षीत ठरली, तेणी सांगूंक जाय हे ऑलरेडी जाल्लें आसा. सीएम तो सांगपाचो प्रयत्न करतालो. हांव कितें म्हणटा की
तांकां इलेक्शन हें न्ही तूं म्हणटा तशें विधानसभेक आमचे मर्यादा आसात आनी विधानसभेन असले राजकीय विशय कितले हाताळचे हाकाय मर्यादा आसात. हें सगळें न्ही लोकांच्या दरबारान सोडोवपाचे प्रश्न. हें पूर्ण म्हाका दिसता हाजी जाणीव रेव्होल्युशनरी गोवन्साक आसा. तांकां हो पेटोवपाचो इशू आसा. आतां करपाक दिना हो मातसो इल्लो पॉलिटिकल इशू तो फुडले इलेक्शन म्हणटकीर घालत रावतलो आनी ही विधानसभा विरोधकांनी एकठांय रावन मातशें गाजयल्याच ताचें कारणूय तें की 1.5 वर्सां भितर इलेक्शन जावपाचें आहा.